figures Nirkan. One is Alfonsos आणि one is तीन Alisos. हांच्या दोगां भुरग्यां पैकी हो दुसरो भाव एल्स्टन मुंते भाग्यवान पुरस्कार समर्पिले फिगर्स एलिया पदाव हांगासो मनेस एलियास मुंते आणि मनेस तीन लिली मुंते हांच्या तेगा पुता पैकी हो निमान भाव स्टीन जॉर्ज हो माइस्टर दिसच्या सांतोनिक समर्पिले फिगर्स सुंटी कोपा हांगासो मनेस यांजी रॉबर्ट आणि मनेस तीन देवालीन जोसेफीन हांच्या दोगां भुरग्यां पैकी मालगड भाव लॉय जॅक्सन क्रास्ता बाळमुरी समर्पिले फिगर्स पाचोडी हांगासो मनेस मास्टर क्रास्ता आणि मनेस तीन दुसरी क्रास्ता हांच्या दोगां भुरग्यां पैकी दुसरो भाव हिलरी पोर्तो समर्पिले फिगर्स कोसाड हांगासो देवालीन मनेस आणि मनेस तीन रोजी लुद्रिक
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. शांती तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसो. प्रधान नितळ काळजान हे बलिदान भेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर्वदा आणि तुमकां बाबा भयणी म्हजो गुन्यांव सारून सदा मनान शिकून कोणाक सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगे वचनान संवकार मरये सगळ्या निर्तांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरस्पराधकांनी विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां शासनाच्या जिविताक पावो.
महिमा 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 देवा उत्सवी उत्सवी शांती त्याच्या इष्टा प्रार्थया देवा तुझ्या पवित्र सभेच्या मणयारांनी हेरांची सेवा घेवची न्हय पूण हेरांची सेवा करची म्हणून तुवें शिकयला. प्रधान सेवक जावंक आज विंसून काडटाय ते तुझे सेवक करण्यांनी सुडसुडीत मणयारपणान दुलोब आनी मागण्यांत तीर जायशें कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूताची कृत ह्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी शिसांचो संको चडत वेतलो आसता ग्रेक भास उलयतल्या आनी हिब्रू भास उलयतल्या जुदेवा मदें मनभेद उठलो. दिसपडते सेवेंत आपल्या विद्वींची लक्षा करिनात म्हणून ग्रेक उलयतले जुदेव भाव गुणगुणूंक लागले. देखून 12 जण धर्मदूतांनी शिसांची सगळी जमत आपोवन तांचे लागीं म्हळें, आमी देवाचे उतर परगट करचें काम कुशेन लोचून खाणा जेवणाची खबर घेवची समान न्हय. देखून भावांनो, तुमचे मदले लोक मानतात तसले सांगाताच पवित्र आत्म्यान आनी जणवयेन बरले 7 जण विंसून काडा. हे काम आमी तांचे अधीन करता आनी आमी आमचो वेळ मागण्यांक आनी देवाचे उतर परगट करच्या कामांत खर्चिता. ही आलोचन सगळी जमातेक पसंत जाली आनी तांणी ह्या 7 जाणांक विंसून काडले. भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान बरयल्या स्तेफनाक, फिलिपाक, प्रोखोराक, निकानोराक, तिमोनाक, फार्मेनाक आनी जुदेव धर्माक
मतांतर जाल्या अंतियोकाच्या निकलावांक. हांकां तांणी धर्मदुता मुखार उबे केले. धर्मदुतांनी पयले मागणे केले आनी उपरांत तांचे वयर हात दवरले. देवाचे उतर. देवाची तुझी कृषी करून हावेता सर्वेस्परा. आपले तुझी कृषी करून हावेता सर्वेस्परा. आपले तुझी कृषी करून हावेता सर्वेस्परा. आपले तुझी कृषी करून हावेता सर्वेस्परा. आशीर नाशीर सर्वेस्पराची वाट पळयतालो. ताने मोचे बागोर दीस घाले, ओल्याक मोच्या कान दिले. एक नवीन गीत मोच्या तोंडात घाले, आमच्या देवाचे कीर्तन ते. आपली तुझी कृषी करून हावेता सर्वेस्परा. आपली तुझी कृषी करून हावेता सर्वेस्परा. यत्नांनी भेटून त्यो तुका नाका जाली, पूण तुझ्या उतरान मोजे कान करेस तुवें उक्ते केले. होम बलियो तुवें मागो नाय. आपले हांव येता मुळे हांवें. आपली तुझी कृषी करून हावेता सर्वेस्परा. आपली तुझी कृषी करून हावेता सर्वेस्परा. देवा तुझी कृषी करून व्हरतो संतोष म्हाका. तुझे धर्मशास्त्राक अंतस करना, गुंडायेन रोंबोन गेला. तुझे चढवणेची बरी खबर ओडीक सभेन हांवें परगट केला. आपली तुझी कृषी करून हावेता सर्वेस्परा. आपली तुझी कृषी करून हावेता सर्वेस्परा. आपली तुझी कृषी करून हावेता सर्वेस्परा. आपली तुझी कृषी करून हावेता सर्वेस्परा.
ಪೌಲನು ಕೊರಿಯತಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಮೊದಲನೆಯ ಪತ್ರದಿಂದ ವಾಚನ. ಪ್ರಿಯನೇ, ಸಭಾ ಸೇವಕರು ಸಜ್ಜನರಾಗಿರಬೇಕು, ಎರಡು ನಾಲಿಗೆಯುಳ್ಳವರು, ಕುಡುಕರು, ಲಾಭಕೋರರು ಆಗಿರಬಾರದು. ವಿಶ್ವಾಸದ ನಿಗೂಢ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ಇವರನ್ನು ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬರದಿರಲಿ. ಇವರನ್ನು ಸಭಾ ಸೇವಕನಾಗಿ ನೇಮಿಸಬಹುದು. ಅಂತೆಯೇ ಸಭಾ ಸೇವಕಿಯರು ಸಜ್ಜನರಾಗಿರಬೇಕು. ಚಾಡಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವವರು, ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಆಗಿರದೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿರಬೇಕು. ಸಭಾ ಸೇವಕರು ಏಕ ಪತ್ನಿಯುಳರಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಭಾ ಸೇವಕರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸಾರಲು ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭುವಿನ ವಾಕ್ಯವಿದು. Servesc por तुमचे सोबे आसो, जुवां प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येशूया. जेजून फिलिपाक आनी आंद्रेक म्हळें, सतस हांव तुमकां सांगता, गोवाचो कण मातयेन पडून मेल्ल्या करीत तो एकोडोस उरता. तो मरत जाल्यारय यथेश्ट फळ दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव होगडावन घेता. जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सासनीक जिणयेक सांबाळटा. कोणी म्हजो सेवक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं. अशें जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकय आसतलो. म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो. देवाचे उतर हें, आता दियोकोनाच्या दीक्षेची रीत सुरवात जाता. आमच्या प्रांताचो सहायक प्रोविन्शियल मानादीक बाब आर्चबाल्ड गोसाल हे आमचे भाव दियोकोनाची दीक्षा घेवंक फावो म्हूण गोवळी बापाक शिफारस करतात. गोवळी बाप ह्या उमेदवारांची तपासणी करून दियोकोनाचे दीक्षेक विंचून काडटा. उपरांत गोवळी बाप शिकोवन दितलो.
प्रधान सेवकाची संस्कारणी घेवंक तयार आसात ते फुडें सरा. भाव ऑल्विन सोजू, भाव एल्स्टन मोंतेर, भाव स्टीन जॉर्ज, भाव लॉयड जॉक्सन क्रास्टा, भाव हिलरी बुट्टो लुद्रिक, भोव मानादीक बापा, ह्या आमच्या भावांक प्रधान सेवकांची संस्करणी दियात म्हूण पवित्र सभा मागता. प्रधान सेवकाच्या वर्गांत भितर सरूंक ते फावत असले म्हूण तूं जाणाय. क्रिस्ती परजे लागीं विचार करतस आनी तांचे सालीची जबाबदारी आसलेल्यांचे मत घेतल्या उपरांत ते फावत असले म्हूण दिसून आयलां. सर्वेस्परा देवाच्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या आदारान प्रधान सेवकाच्या वर्गाक ह्या आमच्या भावांक आमी विंचून काडटा. आतां आमी सगळ्यांनी उबी रावची. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, गोवांचो कण मातयेक पडोवन मेल्ले करीत तो एकोडोच उरता, पूण मरत जाल्यार येतेस्त फळ दिता. एक वाक्य आयकत आसतना आनी मरचें आनी सेवा करची ह्यो संगती जेजू आज उलयता जुवांच्या वांजेलांत 12व्या अध्यायांत. आनी ताच्या सांगाता सासणीक जिणी हाच्या विशयांतय तो सांगता. आज आमचे भाव 3 संगतींक तांकां आदार मेळोवन दी म्हणून ते आयल्यात आनी पवित्र सभेन तांकां हाडला. पडलो पाद्र्यापान सांगलें पवित्र सभा मागता ह्या आमच्या भावांक प्रधान सेवकाची संस्करणी दियात म्हणून पवित्र सभा मागता. खाली कार्मेलीत प्रोविन्शियल भाव मात्र न्ही, पवित्र सभाच मागता. आनी पवित्र सभेचो गुर्तू जावन आमी सगळीं आसा तांची आवय बापूय कुटुंबादारां आनी वो देखून 3 संगती आमी मागण्यांत सांगल्यो. तांणी करण्यांनी सुडसुडीत, मणयारपणांत दुलोब आनी मागण्यांत तीर जावच्याक हांगासर हाडला. करण्यांनी सुडसुडीत, मणयारपणांत वा सेवेंत दुलोब, मैपासी दुलोब आनी मागण्यांत तीर. ह्यो 3 संगती कार्मेलीत मेळाक आनी ताच्या प्रमुख देण्यांक थाळ पडतात. कार्मेलीत याजाक, मागण्याक, ध्यानाक आनी भावपणाच्या एकताराक एकामेकाच्या सेवेक चड प्राधान्यता वा गमन दितात जाल्ल्यान जें कितें हे आमचे उमेदवार मुखार आयल्यात ते ह्या 3 संगतींनी उत्तीर्ण जावच्याक, उंचले जावच्याक आनी ह्या दिक्षे मारिफात जेजू तो सगळो मानवभाव तांणी आपणासो करच्याक ही रीत खंडीत तांकां उपकाराक पडटली. सो मी म्हणटा हांव तुमच्या सांगाता आसा, सेवा घेवंक आयिल्लो न्हय, सेवा दिवंक आयिल्लो आनी आपणाचो जिवूच दिवंक आयिल्लो म्हणून सेवा करची आनी जीव दिवचें
हें सांगता वेता. आज देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयची वाचपां ह्या संस्काराचो आनी संभ्रमाचो अर्थ आमकां सांगतात. पयलें वाचप, पयले फावटी जेरुजल्यांत धर्मदुतांनी तांकां देवान दिल्ल्या प्रेरणा काल सांगलें, अनाथांची, विधवींची, दुबळ्या धाकट्यांची, बगलेन दवरल्ल्यांची, निर्लक्षा कोणाक केल्या तसल्यांची सेवा साकरी करच्याक, तांकां आदार दिवच्याक 7 जाणांक विंचल्लें. तें विंचल्लें कोणें? आपोस्तलांनी न्ही, तें विंचल्लें पवित्र सभेच्या लोकांनी, सामान्य लोकांक. कित्याक हे पवित्रात्म्यान आनी जाणवायन भरलेलें. तांणी हाण तांकां 7 जाणांक आपोस्तलां मुखार दवरले आनी आपोस्तलांनी तांचेर हात दवरून मागणें करून पवित्र सभेच्या सेवेक दिले. तीच रीत अजून आमी पाळटा. पवित्र सभेन हाण तांकां दिलें, आपोस्तलांनी ताका स्विकार केलें, तांचेर हात दवरून मागणें आमी आज करतले. जें कितें धर्मदूताच्या कृत्यान सांगलां तें आजुनी घडटा म्हणून पवित्र सभा ताचो जिवो संप्रदाय आमकां सांगता. संस्कार, 7 सक्रामेंत, जेजू ह्या संवसारांत ताणें कितें केलें गी तेंच आजून करच्याक ताणें घडयल्लें हे मोगाचें गुर्त, मिस्टेरा बरीत गुर्त. देखून हर एका सक्रामेंताक एक मिस्टेरी म्हणटा. हो मिस्टेर देखून दियाकोनाच्या ह्या दिक्षेंत भितर सरचे एका मिस्तेरांत, देवाच्या मिस्तेरांत, ताच्या सेवेच्या ताच्या परजेच्या सेवेच्या मिस्तेरांत भितर सरतात. आनी ती एक काणी, एक देणें तें आमी जाणा. कसली तांकां अर्हता आसा जंय तें आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें. तिमोथीक बरयल्या पत्रांत ते मनीस पिवंडे जावं नजो, आमालखोर जावं नजो, जिबाळे जावं नजो, हेरां विशयान खबरो करचे तसले जावं नजो, बदलाक एकामेकाच्या सेवेंत आसचे, एकीनपणां आपलें कुटुंब चलोवंक शकचे तसले जाय आनी तांकां तांची पारखवणी करी जाय. वटारे वचोन तांच्या माथ्यार हात दवरचे न्ही, बरी पारखवणी केल्या उपरांत, हो रोवन पळयल्या उपरांतूच तांकां सभेचे सेवक जावन नेमी जाय म्हणून पावलून तिमोथीक एक आज्ञा आनी एक वाट दाखोवन दिल्ली. केवल मेजांची सेवा करूंक, जेवणाची वेवस्था करूंक मात्र दियाकोना विसरलें न्हय. दियाकोन कितें जालें मुखार पवित्र सभेंत स्टेफानाक पळयल्यार कळटा, फिलिपा पळयल्यार कळटा, हेर जाणांची, हेर 5 जाणांची चड आमकां खबर धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकान बरोवन घाल्ली ना. पूण फिलीप आनी स्टेफान व्हडले वाग्मी, देवाचे उतराचे प्रसंगदार, दोतोन शिकोवचे शिक्षक, देवाच्या उतराचो अर्थ सांगचेत आसले आनी तांकां देवातय हाडच्याक आनी असल्या महान दियाकोनांक आमी पवित्र सभेंत पळयल्लें आसा. आजय देखून हे आमचे भाव आनी फुडल्या दिसांनी ह्या जागांनी बिस्पान मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना तांकां आदार दितले, दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजेन पावतले, अनाथांक, विधवींक, कश्टतेल्यांक सेवा दितले आनी हांचे सांगाता पिडेस्तांक कुमगार, मरणाच्या तणीर आसलेल्यांक सांगात आनी मागणें आनी बुजावण आनी बरवसो, आनी तशेंच मोरणा वेळार मोरणाची रीत, लग्ना वेळार लग्नाची रीत चलोवन व्हरच्याक अधिकृत साक्षी, काजाराक तयाराय करतना ते काजारांतली ती विसाराची संगत आसा, काजारांतलो विसार, तो वळू देवाच्या मिस्तेरांची वळख तांकां दितले. पूण हाका गुर्तू जाय हें काम करूंक 2 गुर्तू सोम्यान दिल्यात. एक वागून पांय धुवचे आनी एक गुर्तू गोवाच्या कोणान पडून मरचें. आज गोवाच्या कणांत पडून मरचो गुर्तू आमच्या दोळ्या मुखार दवरला वांजला. निमाण्या जेवणार जेजून पांय धुल्लें गडी आमी जाणाव. आज देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, हांव तुमकां प्रत्येक जरान उडासा काडटा तुमचे गामान वांजलाच्या कुशीन. पयलें वाचप, दुसरें वाचप,
ह्यो संगती सादारण येदोळसो जाल्यात वांजेलान कितें सांगलां आसा तें आनी जावंक आसतलें. तुमची वरवणी केल्या, तुमची विसवण केल्या, तुमी जोगते म्हणून सांगलां आनी पवित्र सभेन हाडून मुखार दवरलां. पूण वांजेलान कितें सांगलां तें तुमच्या मुखार आज तुमकां एक पंथ आव्हान. तुमी पवित्रत्म्यान आनी जाणवायन भरल्यात म्हणून हे दुळूस पवित्र सभेन मानून घेतलां. सेवेच्या स्पिरितांत पिकल्यात आनी देखून प्रेरण जोडलेले आसात. देखून गोवाचो कण मातयेन पडून मोरूंक तयार आसचे बरी तुमी तयार जावन आयल्यात. न्हीद जावन म्हजो पाटलाव करता. कोण म्हजो मोग करता तो म्हजो पाटलाव करता. सोम्याची उतरां. आनी आज देखून सोम्याचो पाटलाव करूं. कोणीय म्हजो सेवाक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं. पाटलाव करचें म्हळ्यार जें पेद्रूक सांगलें, तूं ये आनी म्हजो पाटलाव कर. आनी जो हांव म्हणटा खंयच्या तराच्या मर नामारी फात पेद्रू जेजूक साक्ष दितलो गे म्हणून ह्या उतरांत ताणें सांगलें म्हणून. पाटलाव करचें म्हळ्यार मोरूंक तयार आसचें. जिविताच्या अखेरेक आमी एकटे मरता वय तरी दिसपट तें मरचें भोव कश्टाचें. हाका दोवें मार्तीरपण म्हणटात. रक्ताचें मार्तीरपण आमी जाणाव. आमची गुमटी कातरतात वा गुळो घालतात या सुरी घालतात. हेर खंयच्या रितीनी क्रिस्तांवांक लगड कडले जायते दाखले आसात. पूण आनी एक मार्तीरपण वा मरण आसा तें दोवें. ताका आज हे भाव खुशे मनान आनी जर तर सोम्याच्या खुशे प्रमाणे ताचो स्वार्थ परगट करूंक उपकारा पडटा जाल्यार तांबडे मार्तीरपणी ते स्विकार करूंक तयार आसात म्हणून जें क्रिस्माच्या वेळार आमी सांगता तें आज परतून आनी तीर जाता. ह्या जाकाची सेवा बेस्पांची सेवा तांणी बऱ्या रितीन करच्याक दियाकोनांक प्रमुख तरान उंडो आनी वायन तयार करूंक आसा. काणिको तयार करूंक आसात. आनी तो वळू काल्स तयार करूंक आसा. काल्स पियोवची म्हळ्यार तुमी जाणात. हांवें पियोवंक वयची काल्स तुमी पियोवंक तयार आसात गी म्हणून जाकोबाक आनी जुवांक जेजून विचारलें. काल्स पियोवची म्हळ्यार मरण स्विकार करचें. हर एका मिसाचेर जेदना दियाकोन आसा तो वळ काल्स तयार करता. उपरांत महाप्रार्थनाच्या अखेरेक त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता म्हणटना ह्या जाका वा बिस्पा सांगाता ती काल्स उबारून धरता. आनी तशेंच कुमगार दिता आसतना दोनी रुपांनी दिवचो तर दियाकोन ती काल्स लोकांकी दिता. अशें तांचें जिवन काल्सिंत बरसल्लें तसलें म्हणून आमी सांगयात. काल्स आनी दियाकोनाचें जिवीत सांगाता वेता. दुसरें ते वेदीची सेवा करण मात्र न्ही देवाच्या उतराची सेवा करतात. देवाच्या उतराची सेवा वांजेल वाचचें काम तांचें. परगटचो व्हडल्यान लोकांक तो विवर दिवचो काम तांचें. प्रसंग दिवचें, प्रवचन करचें, शर्माव सांगचें. आनी ह्यो संगती पवित्र आत्म्याची विशेष देणी. तुमी जाणां पवित्र आत्म्याची विशेष देणी देवाचें उतर परगट करचें आनी देवाच्या उतराचो अर्थ सांगचो. क्रिस्तांव शिक्षण शिकोवचें, दोतोन शिकोवची. लग्न जातेल्यांक आनी ल्हान भुरग्यांक पयलो कुमगार घेतेल्यांक, क्रिस्माचो संस्कार घेतेल्यांक, सक्रामेंतां तयार करतेल्यांक त्या मिस्तेरांचो अर्थ सांगून दिवचो. आनी ताच्या सांगाता हेर कामां पवित्र सभेच्या संप्रदायांत आसली तांकां आसा. पूण एक मात्र गमनां दवरचें. जाकोबान सांगलें देवाचें उतर आयकल्या मात पावना तें करचें तसलें जायचें. नॉट मियरली द हियरर्स ऑफ द वर्ड बट द डुवर्स ऑफ द वर्ड. देखून अधिकृत तरान पवित्र सभेंत देवाचें उतर कार्याळ रुपाक हाडूंक हे भाव तयार आसात म्हूण आज सांगतात. आनी तिसऱ्यान मोरचें म्हळ्यार माया मोगाचें सेवाक जावचें. आनी तें कार्मेलीत मेळाक मुस्त ताळ पडटा एकामेकाच्या सेवेंत. आमचे कार्मेलीत भाव हांगासर निरंतरी सेवा दिता. हांगासर मात न्ही हेरे कडेनी लोकां भेटचें, कुमसारा बसचें, तांकां मार्गदर्शन दिवचें, बुजावण दिवची, धैर्यान भरचें, फिरगजांनी वचून सेवाक दिवची.
आनी मागण्यांत आनी ध्यानान सांगता देवाक अदीक लगीं जावंक प्रयत्न करचें. माया मोगाची सेवा हे दोळसू पयल्या वाचपान सांगलेल्या प्रमाणे हांवें वडल उल्लेख केल्ल्या प्रमाणे त्यो सकट संगती आसात. ताच्या वेळार ही सेवा करतना थोड्यो आशा आनी ओडण्यो येतात, थोड्यो ताळण्यो तेंते सांवा येतात. सेवा करतना थोडे फावटी पयशे आपडीचे पडटात, मनशांक आपडीचे पडटात. तें आपडिल्लें चड जालें, मीत मिरवलें जाल्यार मात्र कश्ट. पयशे, अधिकार, आबलेस ह्या सरसंगती विशयांत तांचें काळीज वांटे फांटे जायनातले बरी आमी आज मागोवंक जाय. यकीनपणान नितळ काळजान आपणें केल्लें समर्पण तें तांणी सांबाळूंक देव तांकां आदार दिवं दी. मोगाळ भावानो, आनी फुडल्या 6 म्हयन्यांनी याजाकी दिक्षा तुमी घेवची आसतली. देखून तुमी म्हणून जो हांव दियाकोन काली 6 म्हयन्याक मात म्हणून खंडीत न्हय, मरता पर्यंत. कित्याक म्हळ्यार ही दिक्षा एक मोर घालता, माजवून वसनातली मोर. 3 सक्रामेंत माजवून वसनातली मोर घालतात. ही दिक्षा याजाकी दिक्षा आनी धर्मतांची दिक्षा हे सकट एकच दिक्षा म्हणलें आनी ताचे 3 वांटे वा 3 हंत म्हणलें आमी जाणा. देखून ती माजवून वसना. आय एम ए प्रिस्ट, आय एम ए बिशप, वेन आय वॉज अ डीकन म्हणून सांगनाकात. यू आर ए डीकन नाव अँड ऑलवेज. हांव पाद्र्याप जावन आसतना म्हणून बिस्पान खंय म्हळें जाल्यार तो फटोवन पडटा. तशेंच तुमी याजक जाल्या उपरांत हांव दियाकोन आसतना म्हणून सांगूंक म्हणी वचनाकात, चुकोवन पडशात. देखून ही दियाकोनाचो मनोभाव आनी सेवा निरंतरी करूंक, खंय आसल्यारी केदाळा आसल्यारी करूंक तुमकां देव आदार दिवं. एका दिवकोणाचे काम, देवाच्या उतराचे मणियार्पण आणि इगर्जमतेच्या सेवेक सदांच तयार रावचे. आता गवळी बाब संस्कारणी घेवंक आसा त्या भावांक सवाला कर. तांणी घेवंक आसा ती जबाबदारी तांकां सारकी समजल्या म्हळ्यार खात्री करता. भोव मोगाच्या पुतानो, प्रधान सेवकांच्या वर्गांत भितर सरचे आदीं कसलें मणियार्पण तुमी घेवंक वेतात तें लोकां मुखार वळखून घेवंक गरज आसा. म्हजे हात तुमचेर पाटयतलो तेन्ना तुमकां मेळटलो त्या पवित्र आत्म्या उदेशी पवित्र सभेचे सेवक संस्करणी घेवची तुमकां खुशी आसा. याजकी वर्गाच्या आदाराक आनी क्रिस्ती परतेच्या आदावाक प्रधान सेवकाच्या वर्गाचे कायदे मोगान आनी काल्तिकायेन पाळूंक तुमकां खुशी आसा. पावल धर्म सांगता त्या प्रमाणे निर्मळ अंतस्करणाक आनी भावार्थाचो गूट सांबाळून आनी सुवार्थ आनी पवित्र सभेचे परंपरेचे शिकवणे प्रमाणे पुत्रांनी आनी करण्यांनी तो भावार्थ परगटची तुमकां खुशी आसा. तुमी निर्मळपण मानून घेवंक तयार आसात. तुमचे मन क्रिस्ता सोम्याक दिल्ले. तुमच्या जिवितांत बेसाक सोबतात असल्या मागण्याचे मन सांबाळून आनी वाडोवन आनी तुमकां घाल्ल्या कायद्या प्रमाणे पवित्र सभे खातीरांतल्या संवसारा खातीर दर एका दिसा वेगवेगळ्या वरांत नेमलेलो प्रार्थनाचो सेवा धर्म विश्वासीपणान पाळूंक तुमकां खुशी आसा. जेजूच्या कुडी रक्ताची सेवा तुमी वेदीचेर करतल्यात तर ताचे देखी प्रमाणे तुमचें जिवीत सदांच मांडून हाडूंक तुमकां खुशी आसा.
प्रधान सेवकांनी तांचो वावर तांणी सेवा करच्या दियेसुजेच्या बिस्पाक तशेंच तांच्या संस्थाच्या वडिलाक विधेय जावन करूंक आसा. देखून आतां विंचलेले उमेदवार गोवळे बापा समोर ही विधेयपणाची बसवणी करतले. धर्म प्रांताच्या बिस्पाक आनी तुज्या नीज वडिलाक मान दितलोय आनी खालतो रावतलोय म्हण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच देव संपूर्णायेक पावो. धर्म प्रांताच्या बिस्पाक आनी तुज्या नीज वडिलाक मान दितलोय आनी खालतो रावतलोय म्हण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच देव संपूर्णायेक पावो. धर्म प्रांताच्या बिस्पाक आनी तुज्या नीज वडिलाक मान दितलोय आनी खालतो रावतलोय म्हण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच देव संपूर्णायेक पावो. धर्म प्रांताच्या बिस्पाक आनी तुज्या नीज वडिलाक मान दितलोय आनी खालतो रावतलोय म्हण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच देव संपूर्णायेक पावो. धर्म प्रांताच्या बिस्पाक आनी तुज्या नीज वडिलाक मान दितलोय आनी खालतो रावतलोय म्हण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच देव संपूर्णायेक पावो. प्रधान सेवकांचे काम खलतेपणाचे देवाच्या उतराचे मनीय रिते जावन तांची सेवा ते अर्पितना वायट सक्तीचेर सैत व्हरूंक दैवीक सक्तीची तांकां विशेष गरज आसा. सर्गरासचे सांत भक्त तांचे पसत विनंती करच्याक आतां आमी सांता भक्तांची लदीन गावन तांची मजत आमच्या भावांचेर मागया. आपल्या कलतेपणाचो गूर जावन उमेदवार वेदी मुखार सरपडटले. आमी सर दिंबेर पडया आनी तांचे पसत मागया. वेदिरासच्या सोर याजकांनी आल्तारीक फुडकन दिंबी घालची. भावा भयणीनो, देवान आमच्या सर पदवीदार बापान ह्या आपल्या सेवकांक प्रधान सेवकाचे मणियारपण घेवंक बळेपणान वेंचून काडल्यात. तर कनवळ्यान तांचेर आपलो आशिर्वाद घाल आनी आपली कृपा देवय म्हणून त्याच बापा लागीं मागया. Magdalena,
भाग्यवंत इनासा भाग्यवंत आग्नेसा भाग्यवंत सुआवानी भाग्यवंत perpetuale felicita भाग्यवंत Gregoriani Atanasa भाग्यवंत Francis आणि Dominga भाग्यवंत Agustini भाग्यवंत Magina Padwacha भाग्यवंत Antoni भाग्यवंत Elias Profeta Jerusalemच्या भाग्यवंत Alberta कुर्साच्या भाग्यवंत जुवा आविनाच्या भाग्यवंत तेरेसा लिसियाच्या भाग्यवंत तेरेसा कुर्साच्या भाग्यवंत तेरेसा बेनेडिक्टा अंदेसाच्या भाग्यवंत तेरेसा त्रित्वेच्या भाग्यवंत एलिझाबेथा भाग्यवंत राफाएल कालिनोस्की भाग्यवंत मारिया बोवार्डी भाग्यवंत लुई मार्ती आणि झेलिगेरे भाग्यवंत कुरियाकोस इलियास चावरा भाग्यवंत फ्रान्सिस सावेरा भाग्यवंत जुआव मरी वियानी सियोनाच्या भाग्यवंत कात्रीना भाग्यवंत गोन्झालो गार्सिया भाग्यवंत अल्फोन्सा भाग्यवंत जुआव पाऊल दुसऱ्या भाग्यवंत जुझे आणि जुआव ब्रिंदा कोलकाताच्या भाग्यवंत तेरेसा भाग्यवंत दुमिंग सावेयो भाग्यवंत कार्लो अकुतीस देवाच्या सुमे संता भक्तांनो जीवन पोलावरवी
देवा आमची मागणी कनवळ्यान आयकून घे. आमच्या मणियारपणाचे करणेक तुज्या बळ्यापणाचो आदार पावसो कर. तुझे पवित्र मणियारपण पाळूंक भेटोवचें म्हण आमकां दिसलां. तांकां तुज्या आशिर्वादान पवित्र कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वां उबी रावया. उमेदवारांच्या माथ्यार हात दवरून तांचेर पवित्र आत्म्याचो आदार मागचो. इगर्ज मातेच्या सुरवेर तावन देंवून आयलो संप्रदाय. आपोस्तलां तावन आरंभ जावन येदळ म्हणसर तुटनासतना हो संप्रदाय देंवून आयला. आतां गवळी बाप विंचलेल्या भावांचेर हात दवरून तांचेर पवित्र आत्म्याची धेनी आनी कृपा मौनपणी मागता. आतां गवळी बाप विंचलेल्यांचेर संस्करणाचे प्रार्थना म्हणटलो. ह्या संस्करणाच्या प्रार्थना उपरांत येदोळ सादे कार्मेलीत भाव जावन आसले हे तरणाटे पवित्र आत्म्याच्या बळान प्रधान सेवक जावन बदलतले. आमी समेस्तां उबी रावन ह्या संस्करणाच्या मागण्यांत वांटो घेवया. सर्व पदवेदार देवा तूं आमकां पाव. तुजे तावन सर मान उपजता आनी एक एकल्याक वर्ग आनी जबाबदारी तूंच वांटून दिताय. तूं बदलनाय पूण सक्कट बदलून निवारताय. जेजू क्रिस्तूचो शब्द तुजी सक्ती आनी जाणवाय
ह्या तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं सासणाक तावन तुवें सक्कट जाणवान मांडून दवरला आनी त्या त्या काळाक फावो ती देणी वांडताय. तुजी पवित्र सभा म्हणजे तुज्या पुताची गुडार्थ कूड सर्गींच्या तरेतरेच्या देण्यांनी तूं नेटयताय आनी आपणा मदें जोडलेल्या वेगवेगळ्या सांद्यांनी ती घडून हाडताय आनी विचित्र एकवटान तिका बांदून हाडून तुजें मंदीर जावंक ती वाडयताय आनी विस्तारायताय. तुजो मान राखूंक आनी तुजी भक्ती वाडोवंक पवित्र सभेन तुज्या मणियारपणाचे वर्ग तुवें घडून दवरल्यात. पवित्र स्नानाचें मणियारपण पाळूंक तुवें लेवीच्या पुतांक सुरवातेक पवित्रत्मेचे सुचोवणेन तुज्या पुताच्या दरनुतांनी आपलो वेळ अधिकच मागण्याक आनी देवाचें उतर परगटच्या कामाक लावंक आपणाक मेळ्ळें म्हणून आपल्या आदाराक बऱ्या सालीचे 7 मनीस विंचून काडले आनी मागणें करून आनी तांचेर हात पात लावन जेवणाची सेवा त्या विंचलेल्या मनशाच्या अधीन केली. तेच परी आतां सरेस्परा तुका उलो मारून ह्या तुज्या सेवकांक पवित्र सभेची पवित्र वेदीची सेवा करूंक प्रधान सेवकांच्या मणियारपणाक आमी अर्पिता. तर तांचेर तुजी दयाळ नदर घाल. सरेस्परा पवित्र आत्मो तांचेर पाटय. ताचे वरवीं आपल्या मणियारपणाचें काम तांणी विश्वासीपणान पाळूंक तुज्या 7 देण्याचे कृपेची घटाय तांकां मेळो. तांचे सगळे सुगूण वसूं दंगेपण नासलेलो मोग पिडेवंतांचो आनी गरिबांचो हुस्को कायद्यान चलयलो अधिकार निरापराधी जिविताचे निर्मळपण आनी आत्मीक शिस्त आपल्या निर्मळपणाचे देखीन क्रिस्ती परजेक आपल्या फाटल्यान ओडून व्हरच्याक तांच्याच जिवितांत तुज्या आज्ञाचो परजळ फांको आनी बऱ्या अंतस्करणाची साक्षी दिवन क्रिस्ता सवें तीर आनी घट्ट सदांच उरो. हेरांक आपल्या सेवेक लावंक न्हय पूण आपुणूच दुसऱ्यांची सेवा करूंक आयिल्ल्या तुज्या पुताची ह्या संवसारांत देख घेवन ताचे बराबर ते सर्गार रास चलोवंक पावो. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. दया करन बसा. आतां तांच्या मणियारपणाचो भायलो गुर्ज जावन नव्या दियोकोणांक प्रधान सेवकांची मुस्तायकी नेसयतले. ह्या अर्थभरीत रितीन भक्तीपणी वांटो घेवया. मुझे काळी सोम्या ते तुझे पासून रसला ना समाधान ना सबस काय काका तुझे बगार केनास हे मुझे काळी सोम्या ते तुझे पासून रसला दियोकोणाचे प्रथम काम देवाच्या उतराचे मणियारपण. बरी खबर परगट करची जबाबदारी तांकां आसा म्हणल्यार सो गुर्ज जावन गवळी बाब तांच्या हातांत सुवार्थाचें पुस्तक दितलो. क्रिस्ताची सुवार्ता घे. तिचो परगटणार तूं आतां जालाय. तर तूं वाचताय तें बावर्तान मानून घे. बावर्तान सत मानताय तें दुसऱ्यांक शिकय.
आनी शिकयताय तें तुज्याच जिवितान पाळून दाखय. क्रिस्ताची सुवार्ता घे. तिचो परगटणार तूं आतां जालाय तर तूं वाचताय तें भावार्थान मानून घे. भावार्थान सतमानताय तें दुसऱ्यांक शिकय आनी शिकयताय तें तुज्याच जिवितान पाळून दाखय. क्रिस्ताची सुवार्ता घे. तिचो परगटणार तूं आतां जालाय तर तूं वाचताय तें भावार्थान मानून घे. भावार्थान सतमानताय तें दुसऱ्यांक शिकय आनी शिकयताय तें तुज्याच जिवितान पाळून दाखय. क्रिस्ताची सुवार्ता घे. तिचो परगटणार तूं आतां जालाय तर तूं वाचताय तें भावार्थान मानून घे. भावार्थान सतमानताय तें दुसऱ्यांक शिकय आनी शिकयताय तें तुज्याच जिवितान पाळून दाखय. क्रिस्ताची सुवार्ता घे. तिचो परगटणार तूं आतां जालाय तर तूं वाचताय तें भावार्थान मानून घे. भावार्थान सतमानताय तें दुसऱ्यांक शिकय आनी शिकयताय तें तुज्याच जिवितान पाळून दाखय. तांच्या संस्करणे मुखांतर हे 5 जाण दियोकोन याजकी वर्गांत दाखल जाल्यात. एकवटासो आनी मोगासो गुर जावन गोवळी बाप ह्या नव्या दियोकोणांक शांती पाठयतले. Muzo sevak havet sapaylo, mogate lailo lo. Dili betai tolo stuti to gaito, shubhata prasad kartolo. Chistolo chivoto monsona, nimmite vat palvo sona. Chistolo chivoto monsona. हांगासर प्रधान सेवकांचे संस्करणाची रीत सोमता. पवित्र मिसाचे बलिदान हांगा तावन सदांचे भाशेन फुडें वेता. Tu vens livre, os
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या संते बलिदान आपल्या मनात आनी नेहमी आमच्या कुसुच्या देवाक सर्वस्वदी मानली. पवित्र बापा आमकां देख दिवच्याक सिसांचे पांय दूंक तुज्या पुताक जाय जालें. आमच्या सेवेची दानां स्विकार कर आनी आमकां एक आत्मीक बली कशी भेटून कालतेपणाच्या आनी उमेदीच्या आत्म्यान आमी बरो म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळ जावं बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या
आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरानी सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू क्रिस्त तुझ्या मोगाच्या पुता वरवीं आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पवित्र आत्म्याचे संस्करणे उदेशी तुवें तुझ्या एकल्याच पुताक नव्या आनी सासणीक करार असो महायाजक केलो आनी जायती मणियार्पणां पवित्र सभेंत आसचे खातीर तुझे उसारावर ते येवजणे तुवें थारायले. अशें आपणायलेले तुझ्या परचेक हात दवरणे वरवीं पवित्र मणियार्पणाचे वांटेली जावंक जेजू क्रिस्त न्हय फकत रयाळ याजकपणान नेटयता पूण भावपणाच्या बऱ्यापणान मनशांक विंसून काडता. तुझे पवित्र परजेक प्रिती मोगान ते चलयतात तुझ्या उतरांत तांकां पोसतात आनी संस्कारा उदेशी घट करता. हे परी तुका आनी भाव भयणीच्या तारणा खातीर आपलें जिवीत भेटोवन जेजू क्रिस्त स्वरूपकार जावंक ते वावुरतात आनी सदां काळ भावार्थाचे आनी मोगाचे गवाय जाता. देखून सर्वेस्परा तुझ्या दुतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजे महिमेचे कीर्तन गायता. बापा कोरोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वखणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोमया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा परजातून जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतसो गुटू परगटुया. सोम्या जेजू तुझे आमी समरमता तुझे पुनर्जीवन को
आम्ही करता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अद्रेता. बापा आमचे सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरणासो ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेले सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये बोव भाग्यवंत अंकवा मोरयेच्या सांजतीचो पती तुज्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्तसाक्षींच्या आनी समेस्त भक्त संगता तुवें विसरून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं तांच्या विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास करता. सर्वेस्परा ही संदानाची बली आख्या संवसाराची शांती आनी सोडवण संपूर्ण करूं. ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक तुज्या सेवका लियाव आमच्या भाग्यवंत बापाच्या पीठ पावल आमच्या गोळी बापाच्या संगता समेस्त गोवळ्या आनी आज पवित्र सभेचे मणियरी जावंक संस्कारलेल्या ह्या तुज्या सेवकां आनी सगळ्या संस्कारलेल्या सेवकां आनी तूं आपयत आसाय ते सगळे परजे बराबर बाबार्थांत आनी प्रिती मोगांत तीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारान शिंपटलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजें तें एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक तुजे इश्टगतीन ह्या संवसारांत अंतरल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून सस्नाक ददुशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणया. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्ताय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आदर दिता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. समेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. एकमेकाक शांती दिया.
देवाचे शिरे देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढतेले आमची कापुत्र देवाचे शिरे देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढतेले आमची कापुत्र देवाचे शिरे देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती आमका शांती ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी Gesù tu ye kaisa moja ge maka tu de gopal tuja ram mujhe tera raya moja Sorbo
सुम्या तुवें म्हाका भुलयलो तुज्या उलोवण्याक हांव भुललो तुज्या म्हज्या केसर बलिश्ट आसलोय देखून जिखलोय तूं हांव हरवालो सुम्या तुवें म्हाका भुलयलो तुज्या उलोवण्याक हांव भुललो तूं म्हज्या केसर बलिश्ट आसलोय देखून जिखलोय तूं हांव हरवालो Exerto mozo, grashira manga uja, muja shira shira ni kunrauda so kai zaina moja, tuji akar sona, ani ulo sona, ashira chinta mun darwana, kitne kustayare. कोणाक सोना विरासतो तुझे आसतना सुम्या तुवें म्हाका भुलयलो तुज्या उलोवण्याक हांव भुललो तूं म्हज्या केसर बलिश्ट आसलोय देखून जिखलोय तूं हांव हरवालो सुम्या तुवें म्हाका भुलयलो तुज्या उलोवण्याक हांव भुललो तूं म्हज्या केसर बलिश्ट आसलोय देखून जिखलोय तूं हांव हरवालो प्रार्थुया सर्वेस्परा सर्गीच्या कणान आनी पिवनान दादोशी जालेले तुजे सेवाक तुका महिमा आनी बावडत्यांक सोडवून जोडतना शुभ वर्तमानाचे संस्काराचे आनी प्रितीमगाचे विश्वासी म्हणयारे कशें मेळो म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आतां सुरवेर प्रधान सेवकांच्या वयर आशिर्वाद आपले पवित्र सभेन मनशाची सेवा करूंक तुमकां आपयलेलो तो सर्वेस्पर देव सोमेस्ता केरीत भाशेन कश्टतल्या आनी गरिबांतय व्हड उर्बा तुमकां दिवं तुमकां क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान परगटपाचें काम दिलां तोच तुमकां आदार दिवं अशें ताच्या उतरा प्रमाणे जियोवन ताचे खरे आनी वरबेवन साक्षी तुमी जावं आनी आपले गुट वांटपी तुमकां केल्यात तोच आपल्या जेजू क्रिस्ता सारके आनी संवसारांत एकवटाचे आनी शांतीचे मणयारी तुमकां करूं आनी हांगा एकठांय जाल्या तुम्हा सगळ्यांचेर सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा दया करून बसात दिनवसण्याची 2 उतरां मोगाच्यानो आज सगळ्या कार्मेल कुटुंबाक प्रत्येक जावन केजी प्रॉविन्साक वर्तो संतोस देवान आमकां 5 जण सोबीत गटमट भावांक फावो केला त्या देखून पयल्यान पयले धन्य देवाक हांव दिनवास पाठयता त्या बराबर ह्या आमच्या 5 जाणां भावांक दियोकनांक आनी तांच्या
आवय बापायक आनी सर कुटुंबदारांक उल्हास पटयता. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स डियर डिकन्स एंड युअर फॅमिली मेंबर्स. पुट हँड्स टुगेदर. उपकारा बावडता अदेक मनादेक पिटर पाऊल सल्डाना आमच्या मोगाळ गवळी बापांचो. जायती जबाबदारी कामां आसात तरी आमच्या पोण्याक पाळो दिवन अर्थभरीत सेवेचो सरमाव दिवन आमच्या भावांक देवकानांची वर्द दिल्या. सर देवकानांच्या नांवी आनी हांगा जमलेल्या समेस्ताच्या नांवी बापानो तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या संगी आसात आमचेच दोग जनरल डेफिनेटर्स फादर पियूस सोस आनी फादर फिल्बर्ट रोमान तांची वस्ती तरी आमच्या मोगान पापसाहेबाचे बेसांव घेवन हांगासर ते आयल्यात. तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर फिल्बर्ट फॉर ग्रेसिंग दीस ओकेजन बाय युअर प्रेझन्स. हांव देव बरें करूं म्हणटा वायस प्रोविन्शियल मनादेक बाप आर्चिबाल्ड गोन्साल्वीस आनी हेर कावन्सिलरांचो. आमच्या प्रोविन्शियलाच्या अनुपस्थितींत तांची जबाबदारी तुमी घेतल्या. तुमकां देव बरें करूं. फाटल्या 4 वर्सांनी आमच्या भावांक शिक्षीत केल्ल्या जेप्पो सांजो सेमिनरीच्या प्राध्यापकांचो थोडे हांगासर पावल्यात आज, थोड्यांक येवंक जावना. आनी आदलो रॅक्टर फादर रोनाल्ड सरावो आनी आतांचो रॅक्टर बाप फादर राजेश रोजारियो तुमचो आमी उपकार बावडटा. आमच्या ह्या भावांक तुमी जायतो त्याग सॅक्रिफायस करून नवें रूप दिलां. तुमकां देव बरें करूं. आमच्या आपोवणे पाळो दिवन जायते याजाक धर्मीक भाव भयणी आनी आमचेच कार्मेलीत याजाक लागीं जावन पयस जावन हांगासर आयल्यात. तुमकां सुमेस्तांक एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. आयची लितुर्जीचे सभाय सोडयल्ल्या कार्मेल कॉयर लितुर्जीचे मुखेलपण घेतल्या फादर रोशन मोंतेरो, आमचे थियोलॉजी ब्रदर्स OCDS सांदे आनी विविध रितींनी सहकार दिल्ल्या तुमकां समेस्तांक एका सुत्रान हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद मागता. मोगाच्यानो ह्या बागी सुसुंदर बार हांव शाबासकी फटयतां ह्या 5 जाणां नव्या दियोकोनाक. तांणी तांचो भावार्थ सांबाळला आनी मागण्यांत तिरासाण दवरल्या आनी मणियारपणांत आतां सुटसुडीत तरान तुलोबायेन चलोवंकू ते तयार जाल्यात. फुडल्या दिसांनी तांणी कसो वावर पवित्र सभेंत समाजेंत सक्तांक उपकारा पडटलो. तुमकां मोगाळ भावानो हांव शाबासकी पटयतां आनी उल्हास पटयतां. तशेंच तांच्या वडिलांक प्रत्येक जाण आवय बापाय कुटुंबदारांक तांणी सदांच तांकां पाठिंबो दिल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं. कार्मेलीत मेळांत 5 जाण नवे दियाकोन सेवेचो स्पिरीत आनी केस सोडूंक मुखार येवच्याक तरबेती केलेले तांचे वडील आसात हांगासर फादर मेल्वीन आनी तशेंच सर याजात रोमांतावन आयलेले फादर पियूस आनी तो सांगाती फादर आर्चिबाल्ड आनी प्रोविन्शियल आनी सर्व कार्मेलीत याजाकांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. चड आनी चड उमेदीन देवाच्या परजेची सेवा ते करते आसात. प्रत्येक जावन कुमसाराच्या सक्रामेंता मारिफात, कावन्सिलिंगा मारिफात, रेतिऱ्यो दिवच्या मारिफात आनी लोकां वयर मागणी करच्या मारिफात हे आमचे याजाक आपणाक लाभलेलें देणें आपल्या परजेक दितात. देखून प्रत्येक जाण आमच्या दियेसन तांणी करच्या वावराक हांव ऋणी जावन आसा. सेमिनरीच्या रॅक्टराक आदल्या आनी आतां आसच्या प्राध्यापकांक आनी कुमक केल्ल्या सर्वांक ह्या आमच्या प्रधान सेवकांच्या जिवितांत प्रभाव गेल्ल्या सगळ्यांकी हांव एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. उपकार हटयतां. देव
निर्गमन गीत जाता असताना गोवळी बापाणी आणि सर या झाकांनी नव्या दियोकोणा सांगी एका तस्विरे खातीर देव मंदिराच्या दाव्या दरवट्या लागीं एकठांय जावच्याक विनंती. निमाणें गीत जाल्लेस नव्या दियोकोणाक उल्हास पटोवचें कार्य आसतलें. सर्वांनी बाळूक जेजू मिनी हॉलांत जमच्याक उपकार मागता. संसाराच्या हरे कोणशा कोणशा घेऊन मोची सुवार्ता दरे कोणशा किते गावचे किते सेवचे नाका लक्ष आपला मोदेश येऊन तुम्ही जाया कोणशा वसा संसाराच्या हरे कोणशा कोणशा घेऊन मोची सुवार्ता दरे कोणशा किते गावचे किते सेवचे नाका लक्ष आपला मोदेश येऊन तुम्ही जाया कोणशा तुमचे म्हणले हांगा किते आसा घेतलेले नाही ते सगळे भोग्या दुखता पर्यंत तुम्ही देता स्वसा दिवसो तो सुखसो ना संडे दिसा वसा संसाराच्या हरे कोणशा कोणशा घेऊन मोची सुवार्ता दरे कोणशा किते गावची किते सेवची नाका लक्ष आपला मोदेश येऊन तुम्ही जाया कोणशा वसा संसाराच्या हरे कोणशा कोणशा घेऊन मोची सुवार्ता दरे कोणशा किते गावची किते सेवची नाका लक्ष आपला मोदेश येऊन तुम्ही जाया कोणशा. Mogai Buddha Soe Angkwan Mori Ashirwadi Maka. भगवान कृष्णाचे कृपे निवरम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.
आपले तुमका पाठलाव करून सौम्या उठवायसल्या तुता सगळे चालू अन्यपणाच्या वर्गात तुम्ही सोडता क्रिस्तातले सोडशे गुणे जीवी बनता मुखाचे तुरे घेऊन हुलास पटयता निवासी काळजान देवा करता भेटयता मुखाचे तुरे घेऊन हुलास पटयता निवासी काळजान देवा करता भेटयता संतोषाच्या गीतां बोगना उसळता सर्गीची बेसावा तुमचेर मागता संतोषाच्या गीतां बोगना उसळता सर्गीची बेसावा तुमचेर मागता गोड्याची देख सदांच तुम्ही घेया दीस तुमकांच मोडून रांधेया रक्तेल्या कळसांबू सवनाडून येया शांती समाधानाचे हाते जाया मुखाचे तुरे घेऊन हुलास पटयता निर्माशी कळसान देवा करता भेटयता मुखाचे तुरे घेऊन हुलास पटयता निवासी कळसान देवा करता भेटयता संतोषाच्या गीतां बोगना उसळता सर्गीची बेसावा तुमचेर मागता संतोषाच्या गीतां बोगना उसळता सर्गीची बेसावा तुमचेर मागता थँक्यू. आता हांगासर सोबता सोबीत गोडशी केक आमच्या भावानी सांगाता मेळून ती कट करीचे आणि ताचे गोडसाण तांणी मात्र सांगची न्ही आमकांय दिजे म्हणून विनंती करता. ह्या संदर्भी तांचो मास्तर आसा फादर दीप, ह्या कवेंताचो वडील आसा फादर मेल्विन आणि आमचो वायस प्रोविन्शियल आसा फादर आर्ची. तुमी सांगात दिवचो. तुमचो ताळयांचो शिवर. Wait. Okay, thank you. आता तुमकां सगळ्यांक ह्या आमच्या भावांक उल्हास पाठोवंक मौन आसा वय, पूण आमी तें कार्य आतां सुरोवन व्हरता. हांगासर ह्या आमच्या भावांक आमी आतां आमचो अभिनंदन पाठयता. फादर आर्ची, फादर मेल्विन आनी फादर दीप, तुमी हें कार्य चलोवन व्हरचें म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. आमचे मदें आसा भाव ऑल्विन सोज, सा थॉमसाक समर्पिल्ली फिरगज निरकणचो. तुवें मुखार येवन हांगासर बसका घेवचें. तशेंच ताचे आवय बापूय आसात मानेस्त आंतोन सोज आनी मानेस्तीन आलिस सोज. तुमी मुखार येवचें. पुताच्या उजव्याक आनी दाव्याक बसचें. हांव उबें रावचें. आमचो भाव ऑल्विन दोगां भुरग्यां पैकी दुसरो, फादर आर्ची, फादर मेल्विन. तुमचो ताळयांचो शिवर. तशेंच सुभाषय न्हय मात्र भाव ऑल्विनाक
सांगताच ताच्या आवयक आनी बापायक. सांगता एक फोटोग्राफ आपल्या. ओके, गट्ट दोन ताळयो भाव ऑलविन सोस निरकाणसो. ताचे उपरांत येता भाव एल्स्टन मोंतेरो. भाग्यवंत कुर्साक समर्पिल्ली फिरगज एलियर पदाव हांगासो. मनेस्त एलियास मोंतेरो आनी मनेस्तीन लिल्ली मोंतेरो ताची जल्म दातार हांगासर आसा. तुमी मुखार येवचे. आनी भाव एल्सन तेगा भुरग्यां पैकी निमाणो जावन आसा. आनी कालच्याच दिसा भाव एल्सनान बरोवन निर्देशन केल्लें एक अपुरबायचें कोंकणी गीत कार्मेल किरण मिडियार प्रगट जालां. ह्या संदर्भी ताचे एका देणगे खातीर आमी ताका सुभाशय पटयता आनी आज दियोकोनाची वोर्द घेतलेल्या खातीर. सो गट्ट दोन ताळयो भाव एल्सन मोंतेरो. आता ओके, मुखार येता भाव स्टीन जॉर्ज. कालच्या दिसा मैसूर दसरा जालें आनी आमचो भाव स्टीन जॉर्ज मैसूर दियेसीचो सा आंतोनीक समर्पिल्ली फिरगज सुंटिकोपा हांगा. आनी मनेस्त MG रॉबर्ट आनी मनेस्त देवदीन जोसेफीन हांच्या दोगां भुरग्यां पैकी मलगडो. मैसूर वडेर स्टीन जॉर्ज, तुमच्या ताळयांच्या आवाजासो. हांगासर आसा स्टीनाचो पप्पा आनी स्टीनाची एकलीच भयण. थँक्यू. आनी आतां मुखार येता आमचोच लागशिल्लो शेजारी भाव लॉय जॅक्सन क्रास्ता. बाळ मोरयेक समर्पिल्ली फिरगज बज्जोडी हांगासो. मनेस्त मार्सेल आनी मनेस्तीन लुसी क्रास्ता हांच्या दोगां भुरग्यां पैकी दुसरो. ताचे दोग जण बाप्पू, एकलो फादर लेगरी क्रास्ता आनी एकलो फादर विन्सेंट, दिल्ली दियेसीस याजक. लेगरी कम. गट्ट ताळयो भाव लॉय जॅक्सन क्रास्ता आनी ताच्या आवय बापाय. ओके, सांगाता एक फोटो. आनी आतां आसा भाव हिलरी बोर्तुल लुद्रिक कारवार दियेसीसच्या नित्य धर्मायक समर्पिल्ली फिरगज होसाड हांगासो. ताची बाप्पू आनी आवय आसा. दयेकन मुखार या. ओके, भयण आसा. ओके, तसो आनी एकलो बाप्पू हांगासर आसा. एकलो बाप्पू याजक. सो हो आमचो भाव हिलरी दोगां भुरग्यां पैकी दुसरो. गट्ट दोन ताळयो ह्या आमच्या भावाक आमी मान करता.
गुड, थँक्यू. एक ग्रुप फोटो. थँक्यू. सक्कड तुमकां दिल्ले शेलो पांगरे आपल्या एक ग्रुप फोटो काडया. वाव, एक एका कलरान बारीक सोबी दिसता. ओके, वयर आल्या फोटो बरेच दिसतात. सो घट्ट दोन ताळयो या सक्कड आमच्या देवकोन भावा. Congratulations and best wishes. ओके, पुढच्या पोरो सप्टेंबरच्या 7 तारखेर आमकां पवित्र सभेक एक सांत फावो जाला. कोण तो? कार्लो आकोतेस. जस्ट 15 वर्सांचो सांत आणि ताचे जिणी ताची शिकवण आटापसो बारीकसो एक अप्रूबायसो बूक आमचो कर्मलीत याजक जोसी सिद्धकाटे हाणें लिखला. कार्लो आकोतीस म्हणटा युकरिस्त हायवे टू हेवन. युकरिस्त जावन आसा हायवे टू हेवन, आनी हायवे टू हेवन ह्याच नांवार ताणें हो बरयलेलो बूक आतां तुमचे मदें मोकळीक जाता. ह्या देवकोना सांगता आमच्यो फादर आर्ची, तशेंच आमचो कोवेंतोचो वडील फादर मेल्विन आनी ध्यानवना पब्लिकेशन्साचो डिरेक्टर फादर आयवन डिसोजा, तुम्ही मुखार येवन हे पुस्तक मोकळीक करचे म्हणून तुमचे लागी विनंती करता. फादर जोसी is here somewhere. ओके, तुमचे मुखार हांगासर मोकळीक जाला हायवे टू हेवन. तुमच्या ताळयांच्या शिवर असोय. ह्या मार्गार टोल नांत, ह्या मार्गार हम्स नांत, डायरेक्ट सर्गाक वचींच. आज ह्या देवकोनाच्या वडदीच्या लेखार तुम्ही एक कॉपी घेया जायत की ऍक्च्युअली त्याचे मोल 200 रुपये. आज तुमच्या खातीर 150 आमी इकते आसा. थँक्यू. ओके, आता दिनवासनेची बोगणा आणि काळजाचे उमाळे व्यक्त करूंक सर्व दियकोनाचे नावे हांगासर येता. भाऊ एल्स्टन मोंतेरो. तुमचे भितरलो जो कोण चड व्हरतो ताणे तुमचो साकर जायजे. हांगासर आजारसच्या सर्व या बापानो, धार्मिक भाव भयणीनो, कुटुंबादारानो, सैर्या धैर्यानो, इश्टा मित्रांनो आणि सर आमच्या ववळ्यानो, आमचे वयर मोग आणि अभिमान दवरून हांगासर आयलेल्या तुमकां समेस्तांक बागी आणि संतोष बरे दनपार मागता. आमच्या जिणेन हो दीस भोव संतोष असो आणि उल्हास असो. जेजू क्रिस्तान आमकां विंसून तिरकर सेवेच्या मुनियरपणाक उबारला. ह्या संदर्भी दियकोन ऑल्विन डिसोजा, दियकोन स्टीन जॉर्ज, दियकोन लॉय क्रास्ता आणि दियकोन हिलरी लुद्रिक हांचे तर्फेन हांव दियकोन एल्स्टन मोंतेरो आमकां सुमयांच्या आल्तारीक सोडूंक आदार दिल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडूंक हांगासर उबो आसा. पयल्यान पयलें ह्या खारमेल वोर्तान धर्मीक जावन आजिगर्ज मतेक प्रधान सेवक जावंक आमकां फोव केल्ल्या धन्या देवाक आणि सदांच आपल्या मागतान सांबाळून धरच्या खारमेल मायेक
हांव अर्गा पाठयतां. ह्या बागी दिसा आमकां प्रधान सेवकाची दिक्षा दिवन मुनियेरपणाच्या वर्गाक उबारलेल्या मंगळूर DSDचे गोवळी बाब अधिक मानादीक दोतोर पीटर पॉल साल्डाना हांचो हांव उपकार बावुरतां. हांव दिनवास पाठोवंक फावो सदांच आमकां प्रेरण जावन आसच्या आमच्या आवय बापायचो, भाव भयणीचो आनी कुटुंबादारांचो तुमच्या परमीत मोगाक आनी त्यागाक हांव काळजांतावन तुमचो उपकार बावुरतां आनी देव तुमकां 100 वांट्यांनी प्रतिफळ फावो करूंक मागतां. हांव दिनवास पाठोवंक आशेतां आमचे मदें हजर आसच्या आमच्या श्रेश्ठ वडिलाचे सल्लागार जावन आसचे मानादीक बाब पियूस जेम्स डिसोजा आनी मानादीक बाब फिल्बर्ट. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा आमच्या प्रांतीय वडील बापाक भोव मानादीक बाब सिल्वेस्टर डिसोजा आनी विशेष करून तांच्या अनुपस्थितीत मुखेलपण घेतलेल्या मानादीक बाब आर्चिबाल्ड गोन्साल्वीस आनी प्रांतीय वडिलांच्या सर्व सल्लागारांक तुमी आमकां सर्व रितीन सहकार दिवन दिवकोणाची ओड गरजेची सर्व मांडावळ पळोवन घेवन आमकां पाठिंबो दिल्ल्या तुमकां हांव काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या ह्या प्रधान सेवकाचे संस्करणेचो संभ्रम बऱ्या रितीन जाय तर सांजुजेक समर्पिल्ल्या कॉमेंताच्या सर्व संध्यांनी जायती मेहनत आनी वावर केला. भरपूर आदार दिल्ल्या वडील मानादीक बाब मेल्विन डिकुन्ना, तरबेतदार मानादीक बाब दी फर्नांडीस, पुणशताचे डिरेक्टर मानादीक बाब स्टीफन पिरेरा आनी सांजुजे कॉमेंताच्या सर्व फ्रादींक आनी बाबांक हांव आभारी जावन आसा. हांव उपकार बावुरतां आमच्या आदल्या प्रांतीय वडील बापांचो, हांचे बराबर विविध हंताच्या तरबेती वेळार आमकां आदार दिल्ल्या वडील बापांचो, तरबेतदारांचो आनी आत्मीक डिरेक्टरांचो. आयच्या संभ्रमाची देवस्तुती भोव अर्थाभरी जावन मांडून हाडिल्ल्या मानादीक बाब रोशन मोंतेरो आनी तांकां आदार दिल्ल्या सांजुजे कॉमेंताच्या सर्व भावांक आनी फ्रादींक हांव देव बरें करूं म्हणटां. आयच्या दिसाच्या देवस्तुतेक उत्तम आनी माधुर ताळ्यान गावून आमकां दोडत्या रितीन मागोवंक आदार दिल्ल्या कार्मेल क्वायराच्या संध्यांक हांव काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटां. आमच्या ह्या सारकी तरबेतीच्या पयल्या वेळार आमकां मागण्यांचो आनी हेर रितीचो आदार दिवच्या सर्व आमच्या आत्मीक आवय बापायचो म्हणजे आमच्या बेनिफॅक्टरांचो हांव उपकार आठयतां. तुमी आमचे खातीर केल्ल्या सर्व त्यागाक देव तुमकां सुभाम आशिर्वादांनी बरो म्हूण मागता. आयचे उल्हासाचे कार्य भोव अपुर्बायेन सोलून व्हेल्ल्या मानादीक बाब स्टीफन पिरेरा तुमकां काळजांतावन दिनवास. आयच्या देवस्तुतेची आनी ह्या कार्याची फोटोग्राफी तशेंच कार्मेल किरण युट्यूबाचेर शीद प्रसार केल्ल्या कार्मेल किरण मिडिया हाचे डिरेक्टर मानादीक बाब आयवन डिसोजा आनी तांकां कुमोग केल्ल्या रितेश डिसोजा, विजय आनी हेर समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटां. आयच्या ह्या संभ्रमाचो स्वाद सोडूंक आमकां रुचीक जेवणाची मांडावळ केल्ल्या मानादीक बाब जॉन पिंटो आनी रॉड्रिगस केटरस तुमकांय देव बरें करूं. आमचे वयर मोग दवरून पयस आनी लागीं धांवन येवन ह्या संभ्रमांक भाग घेवन आमचे खातीर मागिल्ल्या सर आमच्या विगार बापांक, याजकांक, धार्मीक भाव भयणींक, सेक्युलर कार्मेलीत संध्यांक, बाळक जेजू पुणशेतान आमकां पाठिंबो दिवच्या सर्व संघ संस्थेच्या संध्यांक, सर आमच्या कुटुंबादारांक आनी इश्टांक आनी तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. इंदिना ಸೇವಾದರ್ಶಿ ದೀಕ್ಷೆಯ ದೈವಾರಾಧನಾ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತೆಯೇ ಈ ಶುಭ ಕೋರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಸೇವಾದರ್ಶಿ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಜಾರ್ಜ್ ರವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೂ ಮತ್ತು ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೂ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. परत सर्व देव बरे करू. आत्मपूर्वेच्या उतरांनी दिनवसण्याची भावना आमच्या व्यक्त केल्या भावेलस्टनाक देव बरे करू. आता आमच्या प्रांताच्या नवी आमच्या दिवकनाक उद्देशून सुभाषय पटोवन आमचे सहाय्यक प्रोविन्शियल बाब फादारची मोठव्यान सुभाषय पटयतात. त्या उपरांत तेच जेवणाचेर आशीर्वाद मागतात. आमच्या मदगात दियोकानाची दीक्षा जोडून पंच पांडवास आमचे मध्ये आसात. देखून तांकां पयल्यान पयलें प्रोविन्शियल बाब काल म्हजे लागीं उलयतना तो पयशिल्ल्या रोमांत आसा, आतां आफ्रिकाक वेसो आसा. ताणें म्हळें म्हजे लागीं म्हजे नांवी तांकां अभिनंदन पाठय म्हणून. आतां प्रोविन्शियलाच्या नांवान आनी आमच्या कावन्सिलरांक फादर प्रकाश आसतलो उरले दोग जाण
आफ्रिकाक पावल्यात. तांचे नवी आमी तांकां अभिनंदन पाठयता आनी कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. हार्टी कॉंग्रॅच्युलेशन. आमकां व्हरतो सोंतो 6 म्हयन्यांनी आमकां आनी 5 जण याद कार्मेलीत वडदेक मेळटात म्हणटना हाचे व्हरतो संतोष दुसरो ना. दुसऱ्यान ते खंय वेतात ये म्हण दियाकोनाची म्हज्या लागीं विचारले थोड्यांनी आतां खंय वेचे आसात देखून तो गूट दवरलो. आतां गूट फायज करया. हांगासर फादर दीप आसा ताका येदोळसो कळीत आसा. फादर मेल्विनाकी कळीत आसा पूण तुमकां सुमेस्तांक कळीत ना देखून हो गूट सांगूंक खुशी भरता. पयल्यान पयलें हांगासर आसा स्टीन जॉर्ज. तो मीरा रोड फिरगजेंत दियाकोनाची सेवा दिवंक वेता. स्टीन जॉर्ज दयाकून ताळयो बोटून अभिनंदन. तुम्ही जाणात बोंबयच्या मीरा रोडांत आमची व्हडली सगळ्या दियेसीदेंत फामाद फिरगज आसा. सेंट जोसेफ पॅरिश मीरा रोड. त्या फिरगजेंत सेवा दिता दियाकोन स्टीन जॉर्ज. आनी ताचे चिंता लॉय आसा लॉय बज्जोडीचो. तो आतां सेवा दिवंक येता आमच्या फिलॉसॉफी सेमिनरी. मंगळुरांत एक इन्फंट जीसस श्रायन आसलेले बरी. मैसुरांत एक इन्फंट जीसस श्रायन आसा. थंयसर तो आपणाची सेवा दितलो. मैसुराक वता दियाकोन लॉय. दियाकोन एल्स्टन. दियाकोन एल्स्टन आपणाची सेवा दिवंक हांगाच लागीं उडपी दियेसीदेंचे घर आसा कोटेश्वर. देखून त्या प्रांतांत आपणाची सेवा दिवन आसतलो दियाकोन एल्स्टन तळयां सवार. हिलरी गांवांत खंयचो होन्नावरचो देखून होन्नावर येता तो. आपल्या माय गांवाक पाटी दियाकोनाची सेवा दिवंक येता हिलरी वय ताका अभिनंदन कॉंग्रॅच्युलेशन. आनी निमाणो हांगासर आसा निरकाणचो कळो ऑल्विन. ऑल्विन आपणाची सेवा दिवंक बेलूर चन्नकेश देवस्थाना न्ही थंय मायकल्स मॉनेस्ट्री आसा आमची. फादर प्रसन्न बारी खुशी आहलो. थंयसर तो आपणाची सेवा दिवंक येता. देखून तुमकां कळीत जाल्यार हे 5 जण थंयसर आपणाची सेवा दिवंक येतात म्हण. ह्या कॉवेंतांत दियाकोनाची वड जावची बारी अप्रूप म्हजी हांगा जावना. हांगासर आसले पुणे पद्राबांची दियाकोनाची वड हांगासर जावना. पूण पयले हांगासर कोण सर स्टुडंट आसले तांची दियाकोनाची वड हांगा जाल्ली. फादर थॉमस बरेटो तुमकां कळीत आसा देवादीन फादर थॉमस बरेटो ताची दियाकोनाची वड हांगा जाल्ली. एक चारित्रीक घटना. जाल्यार आज तांकां एक चान्स मेळ्ळा. दियाकोनाची वड वड जाल्या पूण दियाकोनाची वड जावना. पूण थॉमस बरेटोची वड जाल्ल्या वेळार दियाकोनाची वड जाल्यार सांजेर एक कार्य आसलें. आज तुमी हांगासर हॉलांत केल्लें बरी. त्या दाळा भितरच कुटुंबादारा सांगता हॉलांत धाकटें कार्य केल्लें. त्या दाळा आमचो थॉमस बरेटो म्हणालो म्हाका दियाकोनाची वड मेळ्ळ्या आसतना हांव तुमचे पांय धुता म्हणालो. आसतना हांव तुमचे पांय धुता. त्या दाळा आनी एकलो आमचो ब्रदर आसलो पुकोरी ब्रदर. ताचें नांव भाऊ मोनीस म्हूण बरयतालो तुमकां कळीत आसा. मोनीस निमाणें देव बरें करूं म्हणटा आसतना आतां आमचे फादर स्टीवनान देव बरें करूं म्हणलें बरें ताका देव बरें करूं म्हणची 2 उतरां म्हणून सांगलें. तो उबे रावन म्हणालो दियाकोन ब्रदरानो तुमी आमचे पांय धुवचे नाकात आसतना आमच्यो प्लेटी धुल्यार पुरो म्हणे. आज केटरिंग धुतात देखून तुमी धुवची गरज ना. देखून आपुरबायची सेवा करूंक आमचे 5 जण मानाय मुखार आयल्यात. तुमच्या आवय बापायक तुमकां तुमी हांगासर आसात. तुमी केल्ल्या वर्थ सॅक्रिफिसाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या कुटुंबाक आमी वळखता. केदो व्हडलो त्याग तुमी केला ते आमी जाणा. देखून तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी ह्या आमच्या 5 जणांक अभिनंदन पाठयता. हें कार्य इतल्या आपुरबायेन हांगा चलोवंक कारण जाल्ल्या फादर मेल्विन हांगाचो वडील आमी प्रोविन्शियल कावन्सिलांत मिटींग करता. पूण हांगाची जबाबदारी काणूची लोकल सुपिरियर फादर मेल्विन आनी तांचो तरबेतदार आसा आमचो फादर दीप. तशेंच श्रायनाची जबाबदारी घेतलो फादर स्टीवन. तुमकां ते गायकी आनी कम्युनिटीच्या सगळ्या पाद्रबांक देव बरें करूं म्हणटा. निमाण्या मागण्याक ते उबी रावा. जेवणाचेर एक आशिर्वाद. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. काकुळदारा देवा कार्मेलीत वडताक चड करून कर्नाटका गोंया प्रांत्याक 5 दियाकोनाक तुवें फोव केल्ल्याक तुका आमी अर्गां दिता. तांचें जिवीत सेवेचें जावं आनी तांचे सेवेद्वारी सगळ्यांक तुजी वळख मेळोवं. तांच्या आवय बापायचेर तांच्या कुटुंबादाराचेर आशिर्वाद घाल. आज तांच्या स्मरणाक तांच्या बऱ्या कामाक बरें मागून हें जेवण तयार केलां. हें जेवण सुरतेलें आमी समेत तांचेर आशिर्वाद घाल म्हणटा आसतना हें जेवण तूं पवित्र कर आनी आमकां जिविताक काण जावन दी.
हे मेवता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. थँक यू फॉर द आर्ची. दयकन बसा. कशें हांगासर आमच्या दियोकनाक आमी अभिनंदन पटयलें. सांगताच तांच्या आवय बापायकी आमी थँक्स म्हळें. ह्या आमच्या भावांक आनी एक सेट आवय बापाय आसात आनी ती जावन आसात आमचे बेनिफॅक्टर्स. ह्या आमच्या भावांक पोसकें घेवन ह्या तांच्या तरबेतींत तांणी मागणें बसयलेलें आसा, त्याग केल्लो आसा, सॅक्रिफायस केल्लो आसा आनी दुडवा साहेब समेत तांणी दिल्लो आसा. ह्या सर्व आमच्या भावांच्या बेनिफॅक्टर्सो एक घडी आमी उडास काडटा आनी घट्ट दोन ताळयो पेटोवन तांकां आमी थँक्यू म्हणटा. थोडे हांगासर आसात तांच्या वडदी दिसा खंडी जावन तुमकां परगट मान ते करतले. देव बरें करून तुमच्या उदार मनाक. आतां गळाई करिनासतना आमी जेवणाक वचे. थंयसर फाटल्यान मेज मांडला, तशेंच हांगासर सायडीन मेज मांडला. तुमी जेवण पोट भरून सेवचें. इल्ली गर्दी आसा देखून तुमी जेवण घेवन इशीन आयलें जाल्यार हांगा बसचें आनी उरल्यांक थंय फाटीं आसचें हांगा वचोंक जाता. त्या उपरांत हांगासर वॉशरूम आसात. ह्या स्टेजीच्या फाटल्यान वॉशरूम आसात. तशेंच हात धुवंक हांगासर तुमकां अवकाश आसा. देव बरें करूं. कोणाक तुमकां हांगासर भावांक सुभाशय पाठोवंक जाय तुमी येवयेत. येताना एका सायडीन येवन आनी एका सायडीन वसा. तेन्ना फोटोक व्हिडियोक सुलाभ जाता. Jesu, mucha